Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. चिंबला येवपी युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ स्क्रॅप करपाच्या उद्देशान चिंबलकारांनी 18 जानेराक मोर्चा काडिल्लो. फाटल्या सुमार 25 दिसा सावन उपोशणाक बशिल्ल्या चिंबलाच्या लोकांनी बुधवारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. ते अजून युनिटी मॉलाच्या बाबतीन ठाम आसा. प्रशासन स्तंभ हे जाय जाल्यार आपूण स्क्रॅप करता अशें ते म्हणपाक लागले. खंयच्याच बाबतीन कॉम्प्रमायज जावपाक ना हे आमी तांकां ठामपणान सांगलेले आसा. हे जे आंदोलन जे आसा आमचें फाटीं घेवचें अशें आमकां सांगलें. आमी सांगलें तें शक्य ना. शुक्रारा दिसा हे दोनूय जे आमचे हे जे आसा पळय न्हू आमचो आनी तेंचो सरकार आसा ते आपली जी टीम हाडटलो आनी तुमी आमची टीम हाडा आनी थंय व्हेरिफिकेशन करुया म्हणून. आदी कळस बांदलो तुमी आनी आतां कितें घालता पांयां घालता. आमकां तुमी कळयले हो प्रोजेक्ट हाडटा तो ना पळोवंक ना आनी आयज तुमी सांगता हो प्रोजेक्ट आसा तो हे ना आमी फाटीं घेवपाक शकना कारण हेका इतको खर्च येयल्लो आसा आतां पर्यंत 25 कोटी सुमार. चीफ मिनिस्टरान सांगला की आफ्टर द स्टडी आणि आफ्टर फिजिकल डिमार्केशन ते डिसिजन घेतले की युनिटी मॉल करूंक जाय की नाका म्हणून. आमी रावतले ताका रिपोर्ट जर करपाचो आसा आनी आमकां तें जाय. आम्ही आमचें आंदोलन अजून चालू आसा. अजून हय स्ट्रायकर आसा. आमी फक्त डिसिजन आतां कन्वे केला सीएमान तो आमी सांगतले. म्हाका खबर आसा सरकाराच्यो जागा आसल्यो काय केदी व्हडल्यो झोपडपट्टी येता त्यो हांवें पळयल्या. सरकाराच्यो जागा सगळ्यो झोपडपट्टी वाडून मागीर थंयसर जे पळय पूर्णता लोकूच आसा पळय न्ही रे एकदां बांदू झोपडी हांव पळयता हे म्हणटात आनी सरकाराच्यो जागा एक्वायर केल्ल्यो आहा एक्यो जागा. त्या खातीर हांवें ताका सांगलें आमची आनी अजुनूय हांव परत सांगता ते जे म्हणटा पळय न्ही 2,63,000 जागा येण्या प्रमाणे ती आमकां बायोडायवर्सिटी हेका आमी वी आर डुईंग दॅट नोटिफिकेशन कांयच हरकत ना ती करता हांव. जागा प्रिजर्व उरची तांच्या खातीर उरची म्हणून. पण हेच्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर जर इल्ली जागा येता आसत ओके आनी 100% ती जागा येता थंयसर बांदूंक दिवचो न्ही तेणे अट्ट करचो न्ही. सीएम कितलो सध्या कॉस्ट आयला थंय सध्या काम चालू केला. अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता 25 करोडचेर गेला कारण तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय हो कंप्लिटली स्टील स्ट्रक्चराचेर बांदता. आतां जरी आमकां थंय कांयच दिसलें नासत न्ही जाल्यार ते परचेस तेज्या खातीर लागपी स्टील आनी तो प्रोजेक्ट बाकी सगळे दुसरे कडेन रेडी करपाक येता तेंच्यांनी. देल कम एंड देल प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत.